बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताची कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणूय म्हाका उदकान कोणवल्याच्या. पवित्र कोश्टानो म्हाका गोट करात. तूं बोरव्या जेसू चितान म्हाका आयक. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडूंक कोदीस दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे शोशे येवं तूं म्हाका फरमाय. भक्तां सांगाती तुका वाकांच्या. गे दोन्या म्हजी सत्या म्हजी कुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज आनी म्हजें सगळें तितलें तुवें म्हाका तें दिलां. तुकाच तें हांव दितां. कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे कुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. सोत मानता देवाक, सर पवित्र बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यावर करवी सगळो आंकवार मरयेतां जल्मलो. पोंस पिलाताणें ताणें कोस सोंसले. ताका कुसार चोडलो. तो मेलो आनी ताका आनी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो. सोर पुरविदार त्या बापाच्या उजव्याक बसला. तो थंय जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो आयकतार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे पप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां यो. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरेक पेण बलेले सुरेश पोचणे ऑस्ट्रामध्ये सदो आनी सदोचो पोच जेसू. मागीर मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरेक पेण बलेले सुरेश पोचणे ऑस्ट्रामध्ये सदो आनी सदोचो पोच जेसू. मागीर मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरेक पेण बलेले सुरेश पोचणे ऑस्ट्रामध्ये सदो आनी सदोचो पोच जेसू. मागीर मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा पापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदांकाल. आमेन. संतोसाचे 5 मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचें चड अपुरबायेचें सर्वेस पोर तुजें सवें आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जा. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्प तुज्या ताय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्प तुज्या ताय आसा.
अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्व तुझ्या ताया आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्व तुझ्या ताया आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्व तुझ्या ताया आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्व तुझ्या ताया आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्व तुझ्या ताया आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्व तुझ्या ताया आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्व तुझ्या ताया आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्व तुझ्या ताया आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा काळ आमेन. ओ मुच्या जगाच्या जेजू फोगोस आमची पातका निवार आमकां मरणाच्या औषधांतली वर सगळ्यात भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो संतोषाचो मिस्तेर. मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41 आनी 42. एलिझाबेथीन मारयेचें नमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बालकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, अस्त्र्या मोदे सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नाम पवित्र जावं, तुझ्या रायज आमकां येवं, तुज्या गोची जशी स्वर्गांत जाता तें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन तूं मल्ल्याय सरेस्पोर तुजे टायसा इस्त्र्याम तोर सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं मल्ल्याय सरेस्पोर तुजे टायसा इस्त्र्याम तोर सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं मल्ल्याय सरेस्पोर तुजे टायसा इस्त्र्याम तोर सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं मल्ल्याय सरेस्पोर तुज्या टायसा इस्त्र्याम तोर सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं मल्ल्याय सरेस्पोर तुज्या टायसा इस्त्र्याम तोर सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तो बाल्लाय सरेस पोर तुझ्या टायसा विश्राम तोर सदोय आणि सदोय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तो बाल्लाय सरेस पोर तुझ्या टायसा विश्राम तोर सदोय आणि सदोय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तो बाल्लाय सरेस पोर तुझ्या टायसा विश्राम तोर सदोय आणि सदोय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तो बाल्लाय सरेस पोर तुझ्या टायसा विश्राम तोर सदोय आणि सदोय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तो बाल्लाय सरेस पोर तुझ्या टायसा विश्राम तोर सदोय आणि सदोय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आधी आता आणि सदा काळामेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या ओजांतली ओर सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नोगरान दुर्बळपणान जेजू जल्मता. लूक 2:7. आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां काणावलेन स्वाद नासली देखून तिणें ताका फाल्यांनी गुतलावन कावणेन दवरलो. आमच्या बापा सुसरसा जेन्ना पवित्र जावं जे राज आमकां तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सरेस पोचे तायेसा स्त्रम तो तूं सोदो आनी सोदो जो पूज जेजू. मागीर तिमरे देवाची बापया हाते नदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सरेस पोचे तायेसा स्त्रम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागीर तिमरे देवाची माये बापया हाते नदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सरेस पोचे ताय आसा स्त्रम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागीर तिमरे देवाची माये बापया हाते नदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सरेस पोचे ताय आसा स्त्रम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागीर तिमरे देवाची माये बापया हाते नदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सरेस पोचे ताय आसा स्त्रम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागीर तिमरे देवाची माये बापया हाते नदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सरेस पोचे ताय आसा स्त्रम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागीर तिमरे देवाची माये बापया हाते नदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सरेस पोचे ताय आसा स्त्रम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागीर तिमरे देवाची माये बापया हाते नदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सरेस पोचे ताय आसा स्त्रम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागीर तिमरे देवाची माये बापया हाते नदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सरेस पोचे ताय आसा स्त्रम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागीर तिमरे देवाची माये बापया हाते नदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सरेस पोचे ताय आसा स्त्रम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागीर तिमरे देवाची माये बापया हाते नदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा कन पुत्रा
आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदांच सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, मुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणाच्या उच्यांतली, वर सगळ्यांक स्वर्गारोर, भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोषाचो मिस्तेर. जेजू देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22. मोइसेसाचे समृती प्रमाणे शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना योद्न समर्पूंक बालका जेजूक जेरुसल्याक व्हेलो. आमच्या अप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो इग्राय जायत आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भगिनी मरी देवाचे माये, आपापल्या हातीन नतिको, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भगिनी मरी देवाचे माये, आपापल्या हातीन नतिको, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भगिनी मरी देवाचे माये, आपापल्या हातीन नतिको, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भगिनी मरी देवाचे माये, आपापल्या हातीन नतिको, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भगिनी मरी देवाचे माये, आपापल्या हातीन नतिको, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भगिनी मरी देवाचे माये, आपापल्या हातीन नतिको, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भगिनी मरी देवाचे माये, आपापल्या हातीन नतिको, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भगिनी मरी देवाचे माये, आपापल्या हातीन नतिको, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भगिनी मरी देवाचे माये, आपापल्या हातीन नतिको, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भगिनी मरी देवाचे माये, आपापल्या हातीन नतिको, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, मुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणाच्या उच्यांतली, वसोयांक स्वर्गारोर, भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो संतोषाचो मिस्तेर. भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदें बसून तो तांचे आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो रायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा,
अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवरी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे था आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवरी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे था आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवरी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे था आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवरी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे था आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवरी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे था आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवरी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे था आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवरी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे था आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवरी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या ओज्यांतली वोर सगळ्यात सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्या. गीत घेवया 8:30 प्रभू जेजू. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका महिमा तुका वंदन भियोन दवरी तुका आमचे कीर्तन उपकारातून करता आमी गायन. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. उजवाडाचे 5 मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जोर्डान नदीन जेजूचे स्नान. मातेव 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उठलो उदकांतलो भायर सरलो तेन्ना येना फुडें ओचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पावरो कसो देवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गार तावन एक ताळो असो गाजलो, हो म्हजो पूत सगळे अपुरबायेचो, ताजेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेत पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नवान मुरे कृपेन भरले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्त्रा मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन भरले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्त्रा मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन भरले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा
ओसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवरेस पोटच्या तायेसा ओसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवरेस पोटच्या तायेसा ओसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवरेस पोटच्या तायेसा ओसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवरेस पोटच्या तायेसा ओसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवरेस पोटच्या तायेसा ओसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवरेस पोटच्या तायेसा ओसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवरेस पोटच्या तायेसा ओसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या भावाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पडाच्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगळे आत्म्या भोग करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर. काणा गांवांत लग्न ओसऱ्यांत जेजूची आप परगटणी. जुआंव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, ओस्तुरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकराक म्हणलें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. थंय जुदेवाच्या शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराचे 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमचे बापा तूं स्वर्गार आहा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळीक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सुम्या देव तुजी ताय हा उस्त्र्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यांसाठी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुम्या देव तुजी ताय हा उस्त्र्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यांसाठी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुम्या देव तुजी ताय हा उस्त्र्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यांसाठी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुम्या देव तुजी ताय हा उस्त्र्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यांसाठी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुम्या देव तुजी ताय हा उस्त्र्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यांसाठी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुम्या देव तुजी ताय हा उस्त्र्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यांसाठी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुम्या देव तुजी ताय हा उस्त्र्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यांसाठी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुम्या देव तुजी ताय हा
उसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो फळ जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सुमिया देव चित्ताय हा उसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो फळ जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सुमिया देव चित्ताय हा उसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो फळ जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनंत बापा आनी पुत्रा आनी स्परिंता सांता आदी आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या वजांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक चड गरज आसलेल्या. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राजाची पोरकोटणी मार्कू 1:14-15. जुवावाक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलेयाक गेलो आनी थंय देवाच्या राजाची शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. नेमलोलो काल भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय सा अस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय सा अस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय सा अस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय सा अस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय सा अस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय सा अस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय सा अस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय सा अस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय सा अस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय सा अस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी सदा सदा काल आमेन. ओ ओ म्हज्या म्हज्या मोगाचें जेजू जेजू बोगोस बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या वजांतली वो सदा सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचे रुपांतर लूक 9:29. मागणी करता आसतना ताचे मुखारमोळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावन आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताई आसा
ओस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय असा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय असा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय असा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय असा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय असा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय असा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय असा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय असा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय असा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्मा आधी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वो स्वर्गार सगळ्या ओतम्यांक भोव करून स्वर्गरोस आसलेल्या. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी लूक 22:19 आणि 20. आनी ताणें उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड हांवें ती आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समर्पूची आसा. म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. तेंच परी जेवण जातच ताणें पात्र घेवन म्हळें हे पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हे म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारूचें आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवंक तुजी कशी जशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन मिळवले सर्वेस्पद तुझ्या टाय आसा अस्त्रामध्ये तू सोदव आनी सोदयेचो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मिळवले सर्वेस्पद तुझ्या टाय आसा अस्त्रामध्ये तू सोदव आनी सोदयेचो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आणि पापियांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मिळवले सर्वेस्पद तुझ्या टाय आसा अस्त्रामध्ये तू सोदव आनी सोदयेचो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मिळवले सर्वेस्पद तुझ्या टाय आसा अस्त्रामध्ये तू सोदव आनी सोदयेचो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये
मरिये कृपेन मिळाले सर्वेस्पद तुझ्या ठाई असा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदेचो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मिळाले सर्वेस्पद तुझ्या ठाई असा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदेचो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मिळाले सर्वेस्पद तुझ्या ठाई असा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदेचो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मिळाले सर्वेस्पद तुझ्या ठाई असा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदेचो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मिळाले सर्वेस्पद तुझ्या ठाई असा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदेचो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मिळाले सर्वेस्पद तुझ्या ठाई असा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदेचो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू वगोस आमकां आमची पातकां निवाळ आमकां एकपणाच्या उशातली वो सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. आमी गीत गावया T20 पेज 212 T20 पेज 212 कालके रातींतली. कालके रातींतली फाट्या पोरी तूं माये उदेताय माये उदेताय आखे पृथ्वीचे सूर्या पोरी तूं राणी पोसोताय राणी पोसोताय. तुकीचे मिस्तेर. पयलो तुकीचो मिस्तेर. जेत्सेमानी मोल्यांत जेजू मागणें करता. लूक 22:40-4 ते 40-5. आनी सगळोच कळवळून अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोरनीर गळटल्या रोगताच्या दाट तेंब्या वरवीं जालो ताचो काम. आनी मागणें करतोच शिसां सरशे उठून येय जाल्यार तो ते कोतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशें संवसारान जावं. आमचो दिसपतो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थालेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलिले सोरेस्पोर तुझे ठाई आसा स्त्रियामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सोरेस्पोर तुझे ठाई आसा स्त्रियामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सोरेस्पोर तुझे ठाई आसा स्त्रियामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सोरेस्पोर तुझे ठाई आसा स्त्रियामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सोरेस्पोर तुझे ठाई आसा स्त्रियामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सोरेस्पोर तुझी ठाई आसा स्त्रियामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सोरेस्पोर तुझे ठाई आसा स्त्रियामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू.
जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा स्त्रियामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो आपूच जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा स्त्रियामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो आपूच जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा स्त्रियामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो आपूच जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणा उजाडली सगळे आत्म्याक स्वर्गारोहण भोग करून चड गरज केल्या. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मोस्कोऱ्यो करतात. जोवांव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताजेर जरपण मारूंक लायलें. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेत पोर तुजे सवें आसा वस्तोऱ्या मध्ये हितून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेत पोर तुजे सवें आसा वस्तोऱ्या मध्ये हितून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेत पोर तुजे सवें आसा वस्तोऱ्या मध्ये हितून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेत पोर तुजे सवें आसा वस्तोऱ्या मध्ये हितून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेत पोर तुजे सवें आसा वस्तोऱ्या मध्ये हितून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेत पोर तुजे सवें आसा वस्तोऱ्या मध्ये हितून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेत पोर तुजे सवें आसा वस्तोऱ्या मध्ये हितून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेत पोर तुजे सवें आसा वस्तोऱ्या मध्ये हितून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेत पोर तुजे सवें आसा वस्तोऱ्या मध्ये हितून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेत पोर तुजे सवें आसा वस्तोऱ्या मध्ये हितून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. मातेव 27:28-29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो आनी ताजे भोवती सगळीं पालटण एकठांय केली. ताजी वस्त्रां काडून ताजेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो
आनी ताच्या उजव्या हातान एक बोडी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून ताका केणूंक ते म्हणटाले, जुदेवाच्या राजा, नोमान तुका. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळयेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां एकपणांतल्या उज्यांतली, वो सरकार सगल्या आत्म्याक, भोव करून चड गरज आसलेल्या. चवथो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्या खांदार कुरीस दितात, जो हांव 19:17. आनी तो आपलो कुरीस व्हांवून कोट्ट्याच्या मळलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायीक भाशेन गोलगोथा. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळयेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा, ओस्तेऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा, ओस्तेऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा, ओस्तेऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा, ओस्तेऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा, ओस्तेऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा,
उत्सर्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा उत्सर्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा उत्सर्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा उत्सर्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा उत्सर्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आणि सदा काळ आमेन. ओ ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां काणकोणाच्या शांती वो सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर. जेजू कुर्सार मरता. लूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आड्डून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुज्या गोश्टी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझे ताय आसा उत्सरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझे ताय आसा उत्सरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझे ताय आसा उत्सरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझे ताय आसा उत्सरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझे ताय आसा उत्सरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझे ताय आसा उत्सरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझे ताय आसा उत्सरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझे ताय आसा उत्सरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझे ताय आसा उत्सरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझे ताय आसा उत्सरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां काणकोणाच्या शांती वो सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड गरज आसलेल्यांक. आमी गीत गावया T60 पेज 229. T60 पेज 229. तुका लागून ओप्रूप माये. बावार्थ नाथोय बावार्थ वाटा विश्वास नाथोय विश्वास पेटा शेल्या कालीस
ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कूस 16:6. पूण तांणी म्हणलें, भिवू नाकात. कुर्सार मारलेल्या नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जिवंत केलो. तो हांगा ना. ताका दवरलेलो ती स्वात पळयात. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रायज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणान पडूं दिनाका. पूण वायटांतली आमकां निवाड. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर नदी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर नदी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर नदी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर नदी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर नदी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर नदी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर नदी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर नदी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर नदी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर नदी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां पणाच्या उशांतली. ओ सरकार सगल्या आत्म्यांक, बूक करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिसांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गार चडटा. मार्कूस 16:19. आनी सोम्या जेजून ताजे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबान व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणान पडूं दिनाका. पूण वायटांतली आमकां निवाड. नमान मरे कृपेन बोल्ले सुरेस्पो तुजें ताय आसा. ओस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर नदी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सुरेस्पो तुजें ताय आसा. ओस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर नदी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सुरेस्पो तुजें ताय आसा. ओस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर नदी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सुरेस्पो तुजें ताय आसा.
अस्तुऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आणि पाप्या हाती नदी कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सुरेश पोर तुजे थंय आसा अस्तुऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आणि पाप्या हाती नदी कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सुरेश पोर तुजे थंय आसा अस्तुऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आणि पाप्या हाती नदी कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सुरेश पोर तुजे थंय आसा अस्तुऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आणि पाप्या हाती नदी कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सुरेश पोर तुजे थंय आसा अस्तुऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आणि पाप्या हाती नदी कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सुरेश पोर तुजे थंय आसा अस्तुऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आणि पाप्या हाती नदी कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सुरेश पोर तुजे थंय आसा अस्तुऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आणि पाप्या हाती नदी कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येपणांतल्या उशांतली वो सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो अर्काचो मिस्तेर जेजून भासायलोलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मदूतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच स्वर्गार झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गा वेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर बोल्लें. आमच्या सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे थंय आसा उसऱ्या मरें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आणि पाप्या हाती नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे थंय आसा उसऱ्या मरें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आणि पाप्या हाती नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे थंय आसा उसऱ्या मरें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आणि पाप्या हाती नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे थंय आसा उसऱ्या मरें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आणि पाप्या हाती नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे थंय आसा उसऱ्या मरें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आणि पाप्या हाती नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे थंय आसा उसऱ्या मरें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आणि पाप्या हाती नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे थंय आसा उसऱ्या मरें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आणि पाप्या हाती नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे थंय आसा उसऱ्या मरें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आणि पाप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे थंय आसा उसऱ्या मरें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आणि पाप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येपणांतल्या उशांतली वो सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक.
चवथो अर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हरता. जुडीत 13:18. मोजे तुवें संवसारांतल्या सगल्या अस्तिऱ्यां भितर बोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळमेळ पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन भरली सोरेस्पद शेतां आसा, उसरेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सोरेस्पद शेतां आसा, उसरेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सोरेस्पद शेतां आसा, उसरेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सोरेस्पद शेतां आसा, उसरेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सोरेस्पद शेतां आसा, उसरेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सोरेस्पद शेतां आसा, उसरेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सोरेस्पद शेतां आसा, उसरेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सोरेस्पद शेतां आसा, उसरेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सोरेस्पद शेतां आसा, उसरेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सोरेस्पद शेतां आसा, उसरेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां अणभणांतल्या वशांतली, वो सरकार सगळ्या आत्म्याक, वो करून चड बरोस आसलेल्या. पांचवो अर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशवणी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सुर्याच्या पोडजरान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांया तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्राचो मुकुट. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळमेळ पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा,
अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू Bagaimana mereka dewaचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय असा अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय असा अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय असा अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू Bagaimana mereka dewaचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय असा अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू Bagaimana mereka dewaचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय असा अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू Bagaimana mereka dewaचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापा कुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकोणाच्या उजांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. आमी गीत गावया T12 पेज 207 T12 पेज 207 बो मोगाल माय. बो मोगाल माय आमचे काय तू राव गोसा आकांताक सदांच तू पाव. बो मोगाल माय आमचे काय तू राव गोसा आकांताक सदांच तू पाव. माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी बोलले माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी बोलले. नवान राणी काकुतीचे माये तूच की आमचे जिवीत अमृत आणि बोरवाचो आमी पोटेशी येवीची बाळगां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोणाक सुस्कार सोडून रुदोन करून मागीर तुका जाता. आमचे दयाश रात्री तुजी काकुतीची नदर घाल तू कणवाले आनी मोगाल दुलो बांकवार मारी ह्या पदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. बागीवून देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्या. मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाचो सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र जायचे मिस्तेर आमी नियाळटाव तांणी तातूंत आटपलेले आसा ताची ते घेवची आनी बसायलेले आसा ते आमकां मेळोवशी कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कोर हे बोन कोणवले आंकवार मारये केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतल्या तुज्या गोपान मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें आलाशिरो दिनासतना उरलो म्हणून. पातयेवन ह्या बोरवाशान हांव येता तुजे वेंगेन हे आंकवारी म्हजे माये हांव येता तुजे सोरशी तुजे मुखार उबो जाता. हांव पातकी आनी दुखी वोंत हे देवाचे पुताचे माये बेपरवा करी नाका आमच्या मागण्याची पूण बुदयेन आयकून घे म्हजें मागणें आनी सुफोल तें कर. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मोरगटा. आपले ल्हानवेक ताजे फेरताणे दिश्ट घाली ओय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सोर बलिश्ट तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेत ताची दया.
आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजांक गोड दोतोल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरा वयले शेवटिता. हीन ओळख्यांक तो सुबारता. भुकेल्ल्यांक बरे बरे देणे भरता. क्रिस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्राम आनी ताच्या संस्थे खातीर सर्व काळा आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या काकुतीचो ताणें उगडास केलो. इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. पाप साहेबाच्या इंतसावाक सगळीं म्हणया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेस पोषित नाय आसा. अस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. आमी गीत गावया. आर्ट 35 पेज 194. आर्ट 35 पेज 194. संस्कारांतल्या व्हडल्या साश्टांगी नमान करता. सोडून दिवं आदल्यो रिती. सेवादोर नवो दवरता. सोयबाचे विशय आमचे घुसपटात घुटा मुखार. निर्वाणूय आमचो भावार. सोयमूर्ती विशय दिनार. प्रितीच्या बापाक आमच्या सोय दिवून पुताक ताच्या. मुरगोटून काळजां तोडा. बोलुया वाखाणुया. उचलल्या तांचे मोदलो. मोगाच्या पवित्र आत्म्याक संस्कार कोर कालतेपणान. मान दिवया सासना सासना. आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उंडो दिलोय. सगळ्या स्वादाचो उडो मागुया. देवा एका अजापांच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडून दवरलाय. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना.